तुका नमा बुद्धिमाना कलत्या कळसा करता तुका नमा करता तुका नमा आराधना आराधना स्वादी Sacramenta Arada Arada Swadi Sacramenta Buddhimana Kaltya Kalsa Kartav Tuka Nama Kartav Tuka Nama जीविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो जीविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगात आशेत हांव तुजी कृपा लालयतां तुजो सांगात आशेत हांव तुजी कृपा लालयतां हर एक दिसा भोगत्याक तुका आमी अत्रेकता हर एक दिसा भोगत्याक तुका आमी अत्रेकता आराधना आराधना स्वादी Sacramenta Arada Arada Swadi Sacramenta Buddhimana Kaltya Kalsa Kartav Tuka Nama Kartav Tuka Nama Alleluia 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 सुमिया जेजू तूं नीज हजार आसाय ह्या पळय सक्रमेंतांत आमच्या मदें उंड्या रुपार तूं नीज हजार आसाय म्हूण आमी फातयेता सोम्या तुका दिंबेर पडोवन सर वस्तू प्रास तुजो आमी चड मोग करता तुका अत्रेकता आमच्या आत्म्यांत घेवंक आत्मीकपणी पळय सक्रमेंतांत आमच्या आत्म्यान घेवंक आमी अत्रेकता सोम्या तूं आमच्या काळजांत ये सोम्या तूं ये आमच्या लागीं आनी आमकां सुमेस्तां गेपटी फटलून दवर तूं आमचो वर्तो मोग करताय म्हण आमकां बगूंक आमकां जण एकल्याक तूं फटलून दवर तुवें पाद्रे पियोक पटलून धरल्या बरी ताका तवळ तवळ बगतलें तूं ताच्या लागीं येवन पाद्रे पियोक पटलून धरताय म्हणून आमकां जण एकल्याक पटलून धर आवयन भुरग्याक पटलून धरल्या बरी बापायन भुरग्याक पटलून धरल्या बरी सक्रमेंताच्या आराधना वेळार तूं आमकां लागीं येवन एकटी पटलून धर तूं पटलून धरतना हांव तुज्या लागीं एक जाता सोम्या तुजे थंय हांव एक जाता देखून तूं म्हाका पटलून धर
आमकां तुजींच कर. पातका वरवीं तुजे जावन आमकां वेगळा सार जावंक निर्मी नाका. आमी फातकी तरी कुमसारांत नितळ जावन तुजे लागीं येवंक आमकां तुजी कृपा दी. तुज्या मोगांत वाडोवंक आमकां आदार दी. आमी फटलून धरली, आमी मोग दाखयले आमकां दुखयल्या वेळार आमकां जाल्ले आटाबिटे तूं जाणाय. आमच्या मोगाच्यांनी आमकां दुखयल्या वेळार आमी कोणातावन मोग आशेता तांणी आमकां मोग दिनातल्या वेळार जाल्ली दूख तूं जाणाय. देखून तूं ये आमकां एक घडीभर फटलून धर. आमची जबाब आमी तुका आराधन करता सुमयान जेजू. तूं आमचें नीज जिवीत देखून तूं उंड्या रुपान नीज आदारसून आमचे थंय आत्मीक रुपान आमचे थंय येताय देखून तूं आमच्या सांगात आसाय आमकां बुजयताय देखून तूं आमकां बळ दिताय देखून आमकां रियेका संगतींनी कुमोग करताय देखून तूं आमकां केन्नाय सोडून घालिनाय देखून तूं आमकां सांबाळटाय आनी चलयताय देखून तूं आमचो रचणार आनी पोसणार देखून सगळ्या रस्ते मध्ये आमकां ऊंच उबारलाय देखून तूं आमची काळजांतली आशा जाणाय आनी ती आशा आमकां फावो करताय देखून तूं आमची दुखां पुसताय आनी आमकां बुजयताय देखून कितले बटेन फातकान पडल्यार तूं आमकां बक्षिताय देखून तूं फातकाच्या एकावंट धरिनाय बगार जिणी परिवर्तन जावंक आशेताय देखून हर एका रितीच्या खंत बेजाराचो काळोख पयस करताय आमच्या जिणेक उजवाड हाडटाय देखून आमचे बेबिरांत दिसपट्टे बेबिरांत पिडे शिडेचे कश्ट अणवारांचे बे पयस करताय देखून तूं आमचें जिवीत शांती समाधान देखून तूं आमचो रक्षक देखून तूं जिविताचो उंडो जावन आसाय देखून कश्टां नश्टांत आमकां आदार दिताय देखून तुवें आमकां हर एका दिसा नवी आशा आमच्या काळजांत घालाय देखून तुजे अमल एक प्रगत दिवन आमकां बळा दी केलाय देखून तूं आमची बाचवेची कूड आमकां दिताय देखून तूं आमच्या कश्टांत शांत रावंक आनी कश्टांचे जैत व्हरूंक आमकां तूं आशा दिताय देखून आमच्या जिणेच सोमतोच उल्हास हाडटाय देखून आमकां ससान जिवीत दिताय देखून आमच्या ल्हान ल्हान गरजांनी व्हड गरजांनी तूं पावताय देखून
मगच्या न्हू गलेतीकारांक बरयल्या पत्रांत 5 अध्याय 1 वाचया गलेशियन्स 5:1. आयच्या दिसा आमकां आमी पाताक सांडून जेजू थंय एक जावन कुमसाराच्या सकरा वयतात. पाद्र पियो ना वाडलोलो जायतो लोक गूण जाल्लो खंय. जायतो लोक पाद्र पियोक लागीं येवन गूण जाल्लो खंय खंय सांगा पळया. कुमसाराच्या साक्रामेंतान लोक कुमसार जावन उठल्या क्षणां तांकां बसल्यार बसोवंक जायना, उठल्यार जायना, न्हिदल्यार न्हीद पडना. किरी 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 कालेंगी किरी किरी तांकां बारीक रेस्टलेसनेस म्हणटा आमी. रेस्टलेस बसल्यार बसोवंक जायना आनी बारीक किरी किरी ती किरी किरी पयस जाल्ली खंय. पाद्र पियो एकच पटी तांची किरी किरी पुरा. मागीर घरा गेल्यार शांत, न्हवऱ्या कडेन उलयतना शांत, बायले कडेन उलयतना शांत, भुरग्या कडेन उलयतना शांत शांत जातात. तेखे दाळा कुमसार जाल्ल्या वेळार देखून पाद्र पियोन गूण केल्लें खंय सांगा पळया. आं शारजा तुमचो पूत आनी धूव आसा खंय. आं आमसान केल्यार आमसान खंय तिका व्हडल्यान सांगया. कुमसाराच्या साक्रामेंतांत भितरली आमसान चलता, पदकाची आमसान चलता. वय गिनी देखून कुमसार असो साक्रामेंत गरज. ताणें जीव दिल्लो तो कुमसारेच्या साक्रामेंताक बसोवंक थंय. आनी लोक पळय जे त्या काळार अमेरिकाच्या आतांय अमेरिकाचो लोक प्रोटेस्टंट मस्त थंय येतात. हांव मेळटालो तांकां पाद्र पियोन थंय कुमसारा बसल्या वेळार अमेरिकाचे येतात आनी ते सांगतात प्रोटेस्टंट म्हणून. पूण ते कुमसार म्हणनात कावन्सिलींग म्हणटात. आनी कितल्या पुरबायचे कुमसार जातात. पाद्र पियोचो बूक वाचून त्या सोजेरांनी बरयल्लो बुका. त्या सोजेरान बॉम्ब पडटाना थंय वचनाकात फाल्यां म्हूण ताणें सांगलें. तुमी वचनाकात फाटीं मार खंय वचचें असले हडल्यांत थंयसर लिपो रावा म्हूण. दुसऱ्या दिसा नाझीनी येवन ते बॉम्ब घाले. ते अमेरिकाचे कोणी नांत. देखून तो अमेरिकाच्यांक सांब पाद्र पियो लायक. कितें म्हळ्यार बंटवळ तुमी वचनाकात. तुमी खंय वचचें बेलतांगडी वचा म्हूण. बोलतांग बॉम्ब ते मस्त सोजेर बंटवळ आले बॉम्ब घालतात म्हूण. नातल्या सुरतकाला आले सुरतकालान बॉम्ब पडटात बंटवळ वचा म्हूण. करेक्ट जागो ताणें सांगलें खंय बरा बॉम्ब पडटात म्हूण. देखून ते आणे कडेन गेले. बॉम्ब पडटाना एकलोय ना थंय. तशें रशियाच्या नाझी जर्मनीच्या नाझी हिटलराक अमेरिकाच्या नाश करूंक जावना. नातल्या अमेरिकाचे व्हडलें सैन्य थंय आलें. तें पाद्र पियोन 7 दिसां पयलें सांगिल्लें परवां शुक्रारा दीस थंय रावं नाकात म्हूण. गलेच्या घरां वाच्या. आमकां स्वातंत्र्य दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्यांत देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवाकाल परत्यान संपडनाशें सत्राय करा. आतां कळ्ळें गे तुमकां किरी नाका, कंत नाका, बेजाराय नाका. स्वातंत्र्य जायचें म्हाका. ल्हान आसतना पळय कशें न्हिदल्या क्षण न्हीद पडटली तशें जायचें. तें जाल्यार काल तेजें स्वातंत्र्य जायचें. स्वातंत्र्य कली जडाय वत्ताड प्रेशर आसूं नजो. कशें जाता. देखून देवाचें उतार सांगता स्वातंत्र्य जायचें जाल्यार तुमी खालें करचें. कल तुमच्या खांद्यार आसूं नजो. गाडयेक बांदिल्ल्या पाड्याक या कोसूंक बांदिल्ल्या पाड्याक खांद्यार खाले आसा. झू आसा नेगिलू आसा. ते नेगिलू आसल्यार ताका स्वतंत्र जाता गी ना. ते झूंक काडीचें म्हणटा. ते झूंक कळ्ळें पातकांचें कळ्ळें. पाताक मायन सासू मायन सुणेक कालें म्हळें. पुता कडेन फोन करतना तें कालें रे बाबू म्हाका जिरे मिरी घाल्ली 2 शेतकान दिना. रोसाच्या आळेनान वाटिल्ली कालें रोसाच्या आळेनान केल्ली 4 कालें दिना. येरल्यो दिना.
मागीर तुपान पण गेल्ले पाम्पलेटाची कडी दिना फक्त तारले तारसुले म्हळ्यार दुरसोणे ते आसल्यार हें फातकाचें जून तुका फ्री जाता तूं पटी मारल्यार कालूच पाम्पलेटाची कडी तुपान फोडून दिली केल्या तूं सांगनाय या सोणू मांयक म्हणटा तुज्या पुताक मुठीन दवर मुठींत पयलें गोवाक मुठींत आतां पुताक मुठीन दवर आनी म्हाका तो 4 पयशे दिना पुरो तुकाच धाडटा पुता मुठीन दवरलाय म्हूण तिका कस्क जाता तिका मांयक कस्क जाता राती न्हीद ना उठल्यार उठना बसल्यार बसूंक जायना इंत उतरां खेळटात तेन्ना कशें जाता 80-90 मरची ती कितल्याक मरता 63 62 61 58 पुस्क कळ्ळें गे कशें म्हणून देखून आमी आतां नियाळ करीचे आमची व्हंकलेन न्हवऱ्याच्या घरा येताना म्हजी सासू माय सचिन तेंडुलकरान 100 मारल्या बरी म्हज्या मायचो कालें करचें आडे सुणो सकल पळयतात नाका खंय 100 वर्सां वांसीचे खंय पिडा नासतना BP डायबिटीज नासतना 100 वर्सां वांसीचे कित्याक वाचून उजो पळया तशें देखून आमी कालें म्हणजें म्हळ्यार तुजो सोमी देवगी ज्यो तुजो दणिंगी या संवसार दणिंगी म्हूण पळयचें सोमी दणी जाल्यार तूं कालें सोम्याचो गुलाम दणी आनी गुलाम दणी आनी साकोर तूं कोणाचो साकोर जाताय कोणाचो साकर जाताय सोम्याचो ना जाल्यार कोण दणी जाता ताकाय धनी जावचें लुसिबेराकी धनी जावचें पदवी देवान दिल्या देखून कितले आत्मे यमकांडांत आहात त्या यमकांडांत आसल्याचो धनी कोण सैतान देंवचार आनी ही कोण ताची गुलामां तशें देखून आमी कोणाची गुलामां जायचे देवाची गुलाम आमी इश्ट जेजूचे जायचे हें फादर पियो सांगतलो तुमी एक्सेप्ट द लॉर्डशीप ऑफ गॉड जीजस लॉर्डशीप म्हळ्यार ताचें येजमानपण तुमी स्विकार करा सोम्याचे इश्ट जाया देखून पाताक रडा म्हूण तूं थंय बसतालो पाताक रडल्या क्षण उठून येताना सोम्याचो इश्ट जावंक वचो तूं आतां सोम्याचो फ्रेंड म्हणटालो फ्रेंड सोम्याचो फ्रेंड तुमी पुरा सोम्याची फ्रेंड सांगायिल्ली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून गुलामपणाचें जूं सांपडनाशें गुलामपणाचें जुवांक सांपण पडनाशें तुमी रावचें कशें आमी रावचें कशें देखून आमी केदाळे एका तेरेस बायकर येता कळ्ळें गे तिचें एक थंड कूड काडचो आनी मेस पुसचें पुतान कोलें तेरेस बायकर पुताक रिग्गांत काम मेळ्ळां आतां तिचें फर्निचर परत जिग्ग फर्निचर कदेलां परत जिग्ग तुमकां गोत्तुना एका कदेलार बसल्यार भोंवतणी कोण आम कळना व्हडलीं कदेलां ती अमेरिकांत हांव हाडल्यान व्हडलीं कदेलां व्हडलें हॉल केलां 2 रुमांक आनी हॉल केलां आतां ती कद मॅस पुसल्यार थोडीं कथा दिसतात तिका दिसतात गोश्टीता उलयल्या बरी ते गोश्टींचे तिणें फादर कथा आसूं नजो फादर कथा आसूं नजो ती कथा चलता ती ना देखून कथा वचनात देखून पोर म्हाका विक्टोरिया बायन एक वॉट्सॅप धाडला विक्टोरिया बायन ते कालंग उरता मेजार कथा आसल्यार कालंग घालचे खंय कोको कोला घालचे खंय आमी कोको कोला पियना कथा आसल्यार काडून कोको कोला घालचे खंय तुमी कोको कोला घालतात गे ना कोको कोला घाल्यार ती मेजाची कथा येतात खंय आयदनाची कथा येतात खंय आमच्या टायमार पियोंक आलो आतां कोको कोला आयदनां दिवंक नितळ करूंक फ्रेश दिसता खंय मागीर चूर कोको कोला घालो आनी पुरा आनी कोको कोला घालो आनी कोतकोत उदक घालें आनी पुसलें कोको कोला कोतकोत उदक घालताना मेज बारीक क्लीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून नितळ जावंक आदल्या कालार कालें करताले रेडो पावडो गोडो मारताले व्हडल्यो सोबीत रेडो पावडो आनी पुरा देवाक भेटयताले शेळी भेटयताले जेजू म्हण देव खाले म्हणटा पळय इजाया प्रवादित्या ग्रंथांत 1 अध्याय 1 2 3 काले म्हणटा पळय
वर्स 16, 1:16, आयझाया 1:16. रडो पाडो आनी तुमी मारतात जायगी पळय. तुमकांच दुया नितळ जाया, तुमचे खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुकले पयस करा, आनीक वायट करी नाकात. म्हाका ओंबलियो तेंपर नाकात म्हणा म्हाका घरा वचून वसा. एक जावन वचून येता आनी तुमकां मेळटा. तुमचे पाडे तुमचे रेडे म्हाका मारचे नाकात. तेंपरा म्हाका नाका. म्हाका जाय तुमची काळजां. तुमकांच नितळ करा. ओंबलिया नाका. आं बरें करूंक शिका, न्याय सोदा, कश्टातल्यांक आदार दिया, अनाथांक न्याय करून दिया, विधवींचो पक्ष घेवन वाद करा. येया उलोवन पळयव्या म्हणटा सर्वेस्पर. तुमची पातकां तांबडी आसल्यारी ती हिमा बरी धोवी जातली, रक्तावर्णाची आसल्यारी ती कापसा बरी धोवी जातली. हांव सांगता ते आयकोंक तुमी तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण तुमी म्हाका इन्कार करून उपराशत जाल्यार तलवार तुमकां ग्रास येतली. कित्याक सर्वेस्पराच्या तोंडान हें सांगलां. आज कांय नातली लिलीबाई बऱ्यांतल्यान बरें जेवता. बऱ्यांतल्यान बरें म्हळ्यार थोडीं पांपलेटां, थोडे काणे, बरे लाडू आनी पुरा खाता. कशें बऱ्यांतलें बरें खाता. कशें तिचे त्या भुरग्यांक कोणाक काम मेळो न्हू. तांकां काम मेळना. आयर्लंडांत एकल्या लंडन आसा, एकल्या आयर्लंडांत आसा आनी तेच्या भावाक लंडनाक केलां. बरें घर बांदलां, बरें खाता. कशें खाता ती बऱ्यांतलें बरें खाता. तिणें देवा लागीं मागल्या बरी कोणें मागोना. देवाचो मोग केल्या बरी म्हाका कोणें बगूना बघता तितलो मोग केला. देवान तिका बेसांव दिला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. बऱ्यांतलें बरें मेळटा तूं देवाक भेटयतना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 1 आनी 2 मातशें. 1 आनी 2 आयझाया chapter 1, 2 and 3. 2 and 3. Chapter 1, 2 and 3 श्लोक. पाडो आपल्या दन्याक वळखात, आकाश आयक, पृथ्वे काण दी. कित्याक सर्वेस्पर उलयता. हांवें पुतांक वाडयल्यांत आनी तांकां वागयल्यांत, पूण ते म्हजे विरोध उपराटल्यात. हाळे म्हजीं भुरगीं म्हजे वयर हांवें म्हजो दुवो म्हजे पूत म्हज्या वयर बापा वयर म्हजे वयर वेरू उपराटल्यात. पाडो आपल्या दन्याक वळखता, गाडू आपल्या दन्याचे कावान वळखता. हां पाडो दनयाक काणगलो दनया इलेक्शन गुमट्या लायता वळखता दनी म्हूण. गाडू आपल्या दन्याचे कावान वळखता. हां ताची खावान वळखता. पूण इस्रायल वळखना. इस्रायल म्हजीं भुरगीं म्हाका वळखनात. म्हजे परजेक समजना. ती मागणें करनात तेच करनात. मागण्या बसना मोबायलार खेळटात. हाय पातकी राष्ट्रा, ह्या फातकी कुटुंबां खोटेपणान बुडलेले परजे, खोट्यापणान बुडल्या परजे, नष्ट पिळगे, नश्टे पिळगे, दुष्ट संतती, दुश्टे संतती तांणी सर्वेस्पराक सांडला. तुम्ही म्हाका सांडला आनी काम जाय म्हणून नोवेना मिसां दितात काम जाय म्हणून. पळया इस्रायलाच्या पवित्र देवाचो तिरस्कार केला. इस्रायल पवित्र देवाचो तिरस्कार केला आनी म्हजे तावन पयस आनी म्हजे तावन पयस जाल्यात. पळयलें गी देखून लागीं येया उलोवन पळया म्हणटा. आमी देवा कडेन उलोवचें खंय. उलोवन पळया येया. आतां म्हणल्यार वचले आमी. येया उलोवन पळया. काले उलोवन पळया. उलोवचें खंय आमी कुमसारांत. उलोवचें कुमसारांत. देखून फेस्ता पयलीं आमी एक बरें कुमसार जायचें. आज तुमी इतलो लोक आयलो म्हाका पळोवन बारीक खुशी. इतलो लोक आयलो देखून मोगाच्यान एक सुडाळ कुमसार जायचें. उलोवन पळया म्हणटा देव. उलोवन पळया. मागीर म्हजे कडेन उलया तुमी. हांव तुमचे कडेन उलयतां. मागीर पळया तुमी बऱ्यांतलें बरें खातात की ना पळया. बऱ्यांतली बरी न्हीद काडटात की ना पळया. बऱ्यांतलें बरें समाधान इंतात की ना पळया. बऱ्यांतलो बरो मोग तुमकां मेळटा की ना पळया. बऱ्यांतली बरी मनशां तुमकां मोग करतात की ना पळया. येया उलोवन पळया. कित्याक घेतात. येया उलोवन पळया. कुमसारांत उलोवन पळया. उलय म्हजे कडेन कुमसारांत. सांग. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून मोगाच्यान कुमसारांत सांत आमच्या सिस्टर फावस्टिनाक जेजू म्हणटा कुमसारांत पाद्राबा फाटल्यान हांव आसा म्हणटा तो. पाद्रा दिसता मात्र ताच्या फाटल्यान हांव म्हणटा. देखून थोडे चर्के ना पाद्राबाचे त्या पाद्राबाडे जायना ताचें म्हाका गोत्ता. ह्या पाद्राबाचें गोत्ता म्हाका. पाद्राबा फाटल्यान कोण आहा म्हणटा. सांग फावस्टिनाक तो सांगता. सिस्टर फावस्टिनाक सांगता. डिवायन मर्सी रोजरी सिस्टर फावस्टीन काले म्हणटा तो. काले म्हणटा पाद्राबाच्या फाटल्यान
हांव आसा फादराबाच्या काणांत कोण असो काणा म्हजो काणा फादराबाच्या हाता फाटल्यान म्हजो हात आसा व्हडलो हात म्हजो धाकटो ताचो बेसांव दितना म्हज्या हातांतली कुरपा मुखल्यान म्हजो देखून हे खुमसात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सक्रामेंताचे प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडण्याचो फळ आमचे थंय आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना Agevon Padre Pio Papa Lakas बरीत Krista सारख्या आमचे पासत माग बापा सजग आमी देखीन तुझ्या आशिषीचे ते दुर्बळ माती विवेक बोनासो पर्व सटल Franciscan Spiritanci एक सदा कुर्सा सोकुरो सोडलो भाग्यवान Padre Pio Papa प्रकाश बरीत Krista सारख्या आमचे पासत माग बापा सर्जाक आमी देखीन तुझ्या क्रिस्ताचे कसले कुडीर वाहून देवाची वळख दिली मागण्यांन प्राचितांची चूक वेगून शांतीचे हातेर जालो भाग्यवान Padre Pio Papa प्रकाश बरीत Krista सारख्या आमचे पासत माग बापा सर्जाक आमी देखीन तुझ्या सांपियो आमा बसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर ये देवा तुवें कापुजीन याजाक सांपिद्रो पियो तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी
एक विशिष्ट रानवंटेली जाऊनचे वर्ते बाग फावो केले ताच्या विनेतीन कितें हांव अत्रेगान मागता ही कृपादाय करून आनी व्हड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जीव आनी ताच्या जिवानपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलां मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडें या आनी तुमकां उक्तें जातलें. तें म्हाका मेळाशें कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. महिमा बापा खणी बुता खणी पवित्रत्म्या जेजूच्या पवित्र खळसा तुजे राव फात येता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतस हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गींचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजे नांवी मागता तें म्हाका फावो कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे रास आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. महिमा बापा कणी बुता कणी पवित्रत्म्या जेजूच्या पवित्र खळसा ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतस हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजीं उतरां सरशिना. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवोसो म्हाका आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे रास आमकां येवन तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. महिमा बापा कणी बुता कणी पवित्रत्म्या ये जेजूच्या पवित्र खळसा कश्टतल्यांत दाय दाखय नासता रावचें तुका साध्य. आमचे निर्भागी पथक्यांचेर तुजी काकूळ दाखय. तुजी आनी आमच्या मवाळ आवय मरयेच्या दुखेस्त दुलोबी काळजा मरिपात आमी तुजे लागीं मागची ही कृपा तूं आमकां लाभय. नमारणये काकुळतीचे माये नमन आमच्या जुवाक आनी बुद्देशी वेची बळकां या तुका च्या कुणत आसता आस्कार उस्कार सोमी तुका अर्दन करता. तर तूं आमचे खये ते तुजे काकुळचे दोळे आमचेर पडटे आनी प्रदेशा उपरांत तुजे कुतुचें सदैं पावल जेजूक आमकां नकय. हे दायळी हे मोगाळी दुलोबी आमकां मरये. सांजुजे जेजूच्या पसक्या बापा सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या सांपियो आवय बापाय कालतो जावन जियेल्ल्या कश्ट अणवारान तिरासान सांबाळलेल्या फ्रांसीस आसिसच्या पाटलावदरा कापुजीन वर्दीच्या अलंकारा सोम्याच्या पाशावांच्या गायांनी नेटलेल्या येवकारिस्ताते भक्तीन भरलेल्या कुमसारीच्या सक्रामेंता मुखांत्र बापाची काकूळ दाखयल्ल्या विधेयपणाच्या आदर्शा मागण्यान तिरास्तान सांबाळलेल्या तुज्या शांतीपणान कलतो जाल्ल्या सर याजाकांक आदर्श जाल्ल्या आत्म्याचे बचावे खातीर वावुरलेल्या पिडेस्तांक भलायकेच्या दायजा गरजेवंतांक तक्षण पावच्या तुका उलो मारतेल्यांच्या भरवशा आमा सुमेस्तांच्या आदारा सांपियो आमा बसोत विनाती कर. प्रार्थुया ये देवा तुज्या सेवका सांपियो समर्पित जिणयेक आपोवणें दिवन विविध कृपे देण्यानी भरलोय आनी भाग्यवंत फ्रांसीस आसिसच्या शेतांत क्रिस्ताचो याजाक जावन मागलोय. ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसान तिरासानेन रावूंक क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कृपे देण्यानी बर म्हूण आज आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं.
सर्वेश्वर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. सर्वेश्वर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फंको आनी तुमकां दया दाखोवं. सर्वेश्वर तुमी सांपियोचेर दवरलेल्या भक्त मानून घेवन तुमची मागणी फळादीक करूं. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो बोवा परबायची सांज तुमकां मागता. आयतारचो दीस पाद्रपेच्या नोवेनाचो 5वो दीस. आज 5व्या दिसा आमकां आसा संदेश हो सांपियो कुमसारान देवा सुदारवटो पातक्यांक व्हरतो बरवसो. आमी सर्वांक व्हरतो बरवसो दिवचो सांत हो जावन आसा. आनी आयच्या दिसा तुमी हांगा आयल्यात तुमकां सर्वांक व्हरता मोगान आमी कापजीन फ्राद बरो स्वागत मागता. मिसेच्या बलिदानांत आमी एक जावन मागता आसतना देवाचो आदार भरपूर तरान आमी सर्वांक लाभो दी. आनी आयच्या दिसाचे मिसाचें बलिदान आमच्या सांगात भेटोवंक आसात. येदोळूच आनी आराधने नव्यान केल्लें जावन आसा. ते जावन आसात मानादीक बाप डालपे सेराव आमकां भोवमोगाचे ह्या सगळ्या देव मंदिरांत आनी रितीर मंदिरांत जायती सेवा दिवन ते निर्माण करून ते बांदून हाडिल्ले शाती तांचे जावन आसा. आनी ह्या दिसा ते आमच्या सांगात आशिल्ली जाकी आमकां खुशी आनी व्हरतो संतोष. तांकां तुमच्या सर्वांच्या नांवी हांव बरो येवकार मागता आसतना मिसाची ते सवा ह्या पर्यंत आसात. सर्जरी यशस्वी जावचे पासत आनी बऱ्या भलायके पासत शेरल कुटिनो शॉनच्या स ते सवा पासत मीस दिता शॅलेट. जुलियट रॉड्रिगसच्या बऱ्या भलायके पासत मीस दिता रिचर्ड रॉड्रिग्स. मेळिल्ल्या उपकारा खातीर आर्गां मीस जावन आसा मॅगदलेन डिसिल्वा. प्रेमाच्या बऱ्या भलायके खातीर एंजलिन फेर्नांडीस. सांत आंतोनच्या मानाक आर्गां दितात एन्स्टेला डिसोजा. आमची स ते सवा मुखार आमी दवरुया. संपदारान एक जावन मिसाच्या बलिदानांत भक्तीपणांत आमी पात्र घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा
देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मगच्या भाव भयणीनो, सांपियो कुमसारांत बसल्या वेळार जायतो सभार लोक येताना तांकां विचारतलो, तुमकां हांगा येवंक प्रेरण दिल्लें कोणें? तुमकां हांगा येवंक कुमसार येवंक प्रेरण दिल्लें कोणें? तांणी सांगणातल्यार पियो तूं सांगतलो तांची नांवां. तुमकां कुमसाराच्या सक्रामेंत नितळ जावन देवाचें प्रतिरूप तुमकां केल्लें कोणें? ती बागी म्हणून. आज आमकां वांजेलांत आमी आयकता, हांव आपुरबायचो वांजेल काडला. सांपियोक ताच्या जिणेक सरी चल्लो वो, तो जियेलो वांजेल आज काडला. कितें म्हळ्यार एक आरिगार असो आरिगाराक जेजू लागीं हाडटात. तो आरिगार गूण जाता, पूण त्या आरिगाराक आपूण गूण जायचें म्हण आशा आसा. ह्या आरिगाराच्या पिडेंत हांव नितळ जायचें, म्हाका बरें जायचें आशा आसा, पूण जेजू लागीं व्हरतलो कोणी ना. आशा आसा, आशा नातुल्लो मनीस न्ही तो, नितळ जायचें म्हण आशा आसा. ताका जेजू लागीं हाडटलो कोणूच ना. ती हाडटेली बागी आज तुमच्या मदें या. आतां सांत फ्रायरींत पाद्र पियोच्यो नवें चलता, ये म्हणून तुमी एकल्याक हाडलां पुरो. आज साम पियो वयता, पाद्र पियो वयता तुमकां पळयता. हाडिल्ल्यांक, आयल्यांक मात्र न्ही, हाडिल्ल्यांक. तशें फेस्ता दिसा तुमी एक 10 जाणांक हाडूंक पुरो. त्या 4 जाणां इश्टांनी हाडलो पळय ताका, मुकोल हाडलो. आमी मात आयल्यांगी या दुसऱ्यांक हाडले, आमी हांगा दुसऱ्यांक हाडले. खंडी जावन हांगा इतलो लोक आज हांव पळयता, तुमी आपोवन हाडलां, सांगलां या ते इगर्जींत त्या पाद्र पियोच्या पुण्यक्षेत्रांत. हांव सगळ्या खोडल्या डियेचेर हांगा मात्र चलता. देखून पयस जावन आसल्यांक हांगा येवचें बरें. तुमच्या सैऱ्यान धैर्यान सांगा, एक येवन बेसांव पडोवन दी पाद्र पियोचें. देखून उरल्या दिसांनी इगर्ज भरून दी, पाद्र पियोचें बेसांव तांचेर पडोवन दी, आमच्या पडल्या बरी. आनी जेजू ही वपार सांगता, त्या 4 जाण जेजू हे लूक सांगता ही वपार, मार्क सांगता ही वपार, माथेव सांगता ही वपार, सगळ्यांच्या दा. आज आमी मार्काच्या वंजेलांतल्या काडलां. त्या आरिगाराक हाडलें, 4 जाणां इश्टांनी हाडलें आनी वयता देव येयलो ताका. कितले कस काडले पळय. तांणी ह्या पाक्यार सोडून नळे काडचे म्हळ्यार जाता गे पळया. आमचो एक नळो फुटला, तो घालूंक कोणी सडना, निसारता म्हणून निसारता जायना. मागीर पोर एक तरणाटो म्हणलो, ताणें वचून तो नळो घालो, नातल्यार आमकां पावचें. सकयल बाकेट दवरचें, बालदी दवरचें. बालदी दवरल्या उपरांत एक कालदी उदक पडटा तातूंत बालदयेंत वयता. तशें पळय गे आतां देखून एकल्यान हाडिचें. देखून आमी पाद्रे पियो सरशीन, जेजू सरशीन हाडिचें. पाद्रे पियो न्हू कितल्या जाणांक जेजू सरशीन हाडले, लेख करा तुमी, लेख करा तुमी. जेजू सरशीन कितल्या हाडले म्हणून. देखून जेजू सरशीन हाडूंक, पिडाक गूण करूंक, आत्मे नितळ करूंक आमी जेजूची कृपा मागया. उणेपण शेडेपण दाखयल्या खातीर आमची पातकां वळखून म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुण्या उसारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उसारून, वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों.
प्रार्थुया. सर पदवीधर आणि ससनाच्या देवा, तुझ्या दैवी कृपेन तुझ्या याजाका सांपियो तुझ्या पुताच्या पाशावांच्या गायांनी नेटोवन ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरान भागीदार केलोय. अशें ताच्या मिसावांद्वारे तुझ्या गणित मोगाची दया माया आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशवान एकवटून रावोंक आनी संतोशान ताच्या महिमेवंत वांटेली जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. आमकां स्वातंत्र्य दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्यांत देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवांकाल परत्यान सांपडनाशें सत्राय करा. पळया, हांव पावल कितें सांगता तें आयका. तुमी सुनत घेतात जाल्यार क्रिस्त तुमकां कांयच प्रयोजनाचो जावचो ना. परत्यान हांव दृढ सांगता, सुनत घेतलेल्या हर एक मनशाक सगळें नियमशास्त्र पाळूंक कायदो आसा. नियमशास्त्रा वरवीं नितीवंत जावंक फुडें सरतलीं तुमी क्रिस्तांतावन विंगड जाल्यात. ताचें कुर्पे देणें होगडावंक पावल्यात. कित्याक आमच्या भावार्थाक लागून पवित्र आत्म्या मारिफात आमी बरवस्तांव तें नितीवंतपण आमकां मेळटलें म्हूण आमी आतुरायेन राखून आसाव. देखून जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्यांक सुनत आसुनूय उपकार ना. ताचे थंय उपकारच्या मोगा मारिफात वावुरता तो भावार्थ. देवाचें उतार हें देवाचें व्हड उपकार.
सर्वेस्परा होगळी तुझी नाव तुझे वाकडता गाऊन गीता महिमेची तुझ्या तोंडातली ती उतराय गाताना रासारी वाचतली सर्वेस्पराची ती महिमा कितली व्हडली म्हण वाकणतेले तूं बरो विश्वासी म्हण सगळ्यांतर घडतले सत्ता प्रस्वर्ती तुझी नाव संभ्रम गायतले सर्वेस्परा सर्वेस्परा गायता काळीज माझे सर्वेस्परा होगळी तुझी नाव तुझे वाकडता गाऊन गीता महिमेची कित्याक तूं बरो आणि विश्वासी मोग तुझो करो आणि मैदासी गायता काळीज माझी Alleluia, 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 Alleluia. दिसो संभ्रमासो सर्वांक संतोषासो दुनिया देवा करगा दिव करियाद बाजो दिसो संभ्रमासो सर्वांक संतोषासो दुनिया देवा करगा दिव करियाद बाजो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या अध्याय 2 अवस्वर 1 ते 10. थोड्या दिसा उपरांत जेजू कफरनावांक फाटीं आयलो. थंय तो एक घरांत आसा म्हणली खबर जाली. हें आयकून इतलो लोक थंय जमो जालो की दारा भायर पळयान तांकां जागो नातलो. अशें तो देवाचें उतार परगटून आसतना सोग जण एक आरीगाराक ताचे सरशीं उखोवन हाडून आयले. पूण लोकांचे खेटी निमती ताका जेजू सरशीं व्हरूंक तांच्यान जालें ना.
देखून जेजू आसलेल्या कडेन घराचें पाकें सोडून उक्तें केलें आनी आरेगाराक तो न्हिदोन आसल्या अंतुळच्या समेत वयर तावन तांणी सकला देंवयलो. तांचो बाबार्थ पळोवन जेजू आरेगाराक म्हळें, पुता तुजीं पातकां बोगसालीं. तवळ थंय बसून आसलेल्या शास्त्रां भितरले थोडे आपल्या मनान अशें चिंतूंक लागले, हो कित्याक अशें उलयता, ओ देवनिंदा उसारता, देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाक पातकां बोगसूंक सांगता. ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हूण जेजू आपल्या मनांत तक्षणीच जाणा जावन तांचे लागीं म्हणलो, तुमच्या मनांत तुमी अशें चिंतात कित्याक? आरेगाराक सांगूंक खंयचें चड सोंपें? तुजीं पातकां बोगसालीं म्हणचें की उठ तुजें हांतूळ घे आनी चल म्हणचें? तर मनशा पुता संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवच्याक तो आरेगाराक म्हणलो, हांव तुका सांगतां, उठ तुजें हांतूळ घे आनी घरा चल. आनी तो उठलो आनी तक्षणीच आपलें हांतूळ घेवन तो घरा फाटीं गेलो. असले आमी येदोळ देखले ना म्हणाले, थंयसर आसले समेस्त पळोवन विजमीत जाले. देवाचें उतार हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. मगच्या भाव भयणीनो, बेन्नी बायक बेजार केदाळे पाद्री पिवचें नोवें आयलें म्हणटाना तिका संतोश इफ्ट इल्लीशी बेजाराय आली तिका. मागीर पोरांग नोवें येवन ती बेजाराय परत गेली. पाद्री पिवन तिची बेजाराय काडली. देखून कळलें की तुका बेजाराय बेन्नीबाई म्हण विचारलें. बेन्नीबाई म्हणाली, आळे फादर, आमची फाटल्या घरची आत पळय नेल्लीबाईच्या घरा कितली सोरी म्हणना. तांच्या घरा पर्शियन माजर आलें, सोर नेलें, वस्तूर सोडून व्हरतात, भायर खालें दवरच्या बरी ना. देखून हांवें व्हडलें पेट्याचें पील हाडलें फादर. बेंगलोर तावन म्हज्या फ्रेंड्सांनी व्हडलें पेट्याचें पील, वो पेटो खंयच्या सोरांक भितर येवंक सोडिना म्हूण. आनी पेट्याचें पील हांवें बरें कर बसलें. 2 म्हयने ताका भायर धाडूं ना. पोर तिकेचे भायर हाडून हांव त्या फाटल्यान गेली. नेल्ली बायड उलयता हे गेटींतल्या भायर गेलें फादर, कोणें पेट्याकूच तूं सोर नेलें फादर म्हूण. सोरा धरून पेट हाडलो, आतां पेट्याकूच तूं सोर नेलें. पोर एक पाद्राप सांगता आमचे कडेन काले गे म्हळ्यार एकलो न्हीद ना म्हणून ताका न्हीदच ना म्हूण बरें कितें केलें न्हीद पडना खंय. कितल्या तेंपात हें न्हीद पडनातल्यार कालें जाता पळया. 1-2 घंट्याची न्हीद उणें पडल्यार 7 घंटे न्हीद जायचे. 1-2 वरां 3 वरां न्हीद पडना जाल्यार सकाळीं उठताना आमकां संतोश आहा गे. संतोश ना, न्हीद पडाचें. न्हीद पडना म्हणून आयलो खंय. मागीर कोणें सांगलें खंय थंय मिसाक वच पाद्राबा कडेन म्हणून. वो पाद्राबागाच्या घरा ते आयतारा दीस मिसाक गेलो, त्या इगर्जीक मिसाक गेलो. आनी पाद्राबान तो बरो शर्माव सांगलो करता गे. पाद्राबान शर्माव सांगतना एक व्हडलें अजाप जालें, आका न्हीद पडली. ओली न्हीद पडली की सगळ्या मिसार उठोवंक ना. पिडा गुण जाली पळय गे. थोड्यो खोलो पावर पळय गे. हाची पिडा गुण जाली, आतां बरो न्हिदता. देखून हांगा कोणी न्हिदता जाल्यार तुमची पिडा गुण जाली म्हणून. कोणी न्हिदची दिसतात गे म्हाका, कोणी दिसनात. एक अजाप जाता गे पळया, कोणी न्हिदता गे पळया. म्हाका तुमी न्हिदल्यार व्हडली म्हाका बेजार जायना शर्मा वेळार, पूण आसाजे आसल्यार पाद्री पियेची कृपा तुमच्या काळजा लागली म्हणून. देखून बरी आसतात तुमी, तुमकां पाद्री पियेची कृपा काळजांत लागली म्हूण ताणें मागोवन धाडली म्हणून. आतां आरेगाराच्या पिड्याची येवच्या पयलें एक राय आसुल्लो खंय. एक राय आसुल्लो, ताका ताच्या जल्मा दिसा एकल्यान कोणें मॅजीक करचें म्हणून ताका कुत्रे सवारी या इस्पिटिकेची खरी सोय नासली. मॅजीक म्हळ्यार ताका पिशें म्हळ्यार पिशें. कितले करशीतालो तो तशें. देखून कितलेय तो पयशे उडोवंक रेडी आलो. येरोद्रायन ताका डान्स पळोवची. तायस पळय ताच्या रावळेरान ताच्या बर्थडे दिसा डान्स. येरोदीच्या दुवेन डान्स केले आनी कितें बरें जालें म्हूण कोत्ता तुमकां.
तशें एक एकल्याचे पिशे आका मॅजीक पळोवन ते पिशे ह्या रायाक ताच्या बर्थडे दिसा ताचो 60 वर्सांचो बर्थडे आनी ताणें सांगलें मॅजीक करचें म्हणून आनी एकल्याचे वकाल म्हणाले आळेगा तुवें म्हाका भांगार दिता म्हणून पटयलाय म्हाका गोमट्याक नेकलेस ना आनी अर्द्याक एक चेन आसा आनी बमलेक एक कोथंबरी सारा ना देखून म्हाका एक गोमट्याक एक नेकलेस अर्द्याक एक कोथंबरी सारा आनी बमलेक एक कंठी सारा तुवें हाडिचे रायन खांडवाटे पयशे दिता म्हळ्यार वचून तुवें हाडिचे वचू एक बरें मॅजीक कर म्हूण धाडलो हाका सगळ्यांनी येवन मॅजीक केलें राय वयर बसला हांगा आनी थंय हांगा मॅजिका चेर दवरला ताणें मॅजीक करचें आतां एक मॅच दवरलो उबे रावन मॅजीक करचें राय पळोवन ताका जाय तितले भांगार जाय तितले पयशे दिता आनी सगळ्याचे कोणाक लायक ताका जाल्यार मॅजीक लायक करूं ना तुमचें एम्परा पळयलें तो म्हणालो आतां आका पयलें असो टर्न आयलो मुखार येवन मॅजीक करता म्हणटा आनी कालें करचें एक करता म्हणालो एक मॅजीक करता म्हणालो रायाक पासांत जावचें इतलें एम्परा पासांत जावना न्ही हांव हें करता म्हणालो आनी तो बसलो आनी ताची मॅजिकाची बेतकाडी खणयली अशी गुंडयली आनी टप्प केली अशें माथ्यार धरून टप्प केली ताच्या माथ्यार हेटा घालून सकयल घालें तें म्हणटाना ताणें रायाचो कुरव ताच्या माथ्यार रावलो गुंडोवन वती सकयल पडच्या बरी केलें रायाचो कुरव रायाचें किरिटा क्रावन ऑफ द किंग सकयल पडल्या उपरांत ती रायाक शेम न्ही रायाक मस्त शेम जालें लोक असलो कितलो असलो म्हणना रायाक आणकी शेम जालें रायाक मॅजीक इज वंडरफूल म्हळ्यार रायाचो कुरव सकयल घालचें कोणा जाता आनी रायाचो कुरव सकयल घालो म्हणटा रायाक राग आयलो मांत्रीक आपयलें आका तुमी जेलांत घाला 7 दिसांनी आकाची गुमटी खातर म्हाका अंडके जांगा म्हूण वंत लागी जाल्यार ही बायल दोन आयल्या बायले खबर गेली तुजो न्हवरो जेलांत तुका कंठी सरायना कोथंबरी सरायना काय ना म्हणून बायलेक बारी बेजार रडलें कालें जालें मा तुका तुजी गुमटी कातरतात मा रडली बायल रडली जाल्यार वाचता काल्याक मा तूं वाचता ह्या नमनेर तुजे जिणेंत आसूं नाय आळे गो आणकी 7 दीस आहात मा तूं काल्याक आतां रडटाय आळाचो पयलो दीस मात 8 दिसांनी म्हणा आनी 7 दीस आहात म्हूण बायल दुसऱ्या दिसा गेलें वाचता तिसऱ्या दिसा 7व्या दिसा गेले आसतात आनी एक दिसा आणे म्हूण आनी एक दिसा वारी करनाका चिंता नाका तितल्यान चिंता नाका 7 दिसांनी येता न्हू वाचता एकल्यान कोणें सांगलें आळे तो मॅजिशियन बारी आसता तो म्हूण राय पळोवंक गेलो फाल्यां मरता म्हूण तुका कितें कंत नांगी राय म्हणटा न्हू रडलो न्ही म्हाका थोडें म्हळें तूं वाचताय म्हणून रडनाय म्हणून आज तूं रडटाय न्ही म्हाका पळोवन वय राजा हांव रडतां कित्याक म्हळ्यार हांवें येदोळ मुसोर मॅजीक केल्लें आंबळे तुमकां गुत्तू ना आनी एक मॅजीक बाकी म्हजे लागीं एक रेडो आसा त्या रेड्यान सलचे मातृणी ताका उबोवंक हांवें शिकयलां तो आतां इल्लेशें उपता हांगा वती भितर उपता पडटा ताका मस्त वेळ वयर उबोवच्या बरी आनी एक इल्लोसो टायम जायचे म्हाका कितलो टायम जायचे सांग दिता म्हणालो म्हजो रेडो उपचो टायम जायचे म्हणालो जाय तुका 1 वर्स दिता तुजो रेडो उबा जशें हांवें पळयचें म्हणून आनी तशें म्हणटाना 1 वर्सा बायल परतू रडोवंक सुरू जालें आनी 1 वर्स हांव आयलें आळे आतां परवां डिसेंबर येयलो तुका जुशे मारतात गुमटी कातरतात 1 म्हयनो आसा रडनाका आनी 15 दिसा रडनाका आनी एक हप्तो रडनाका 1 हप्तो आसतना 1 हप्तो आसतना एक दुस्मान राय आयलो ह्या रायाचेर झूज केलें आचित्त शीस कापून येलें वो मेलो झुजांत आनी मॅजिशियन तो भायर आयलो जेलांत भायर आयलो चिंता नाका म्हणालो आनी भायर आयलो फादरे पियोन म्हणलें सगळ्यांक चिंता नाका डोंट वरी बी हॅपी आज ताणें चिंता पयस करूंक घडुल्लो देवा सोम्यान घडुल्लो साक्रामेंत खंयचो तो साक्रामेंत कोलो कुमसाराचो साक्रामेंत कुमसार जावन आयल्या म्हळ्यार कोणाक चिंता आसाय सांगा पळया कोणाक आसाय ती कुमसार जाया आमची काळजां पडयलीं कशीं जातात म्हूण देखून कुमसाराचो साक्रामेंत म्हाका कठीण बेजार जाल्ल्या वेळार चिंता आयल्या वेळार जड जाल्ल्या वेळार उठचें म्हज्या कन्फेसर आसा ताच्या लागीं येवन कुमसार जालें मागीर ताय दीस न्हीद पळय खोलें सूख पळय खोलें समाधान पळय काम करूंक उर्बा पळय कांय नाका बळ गटाय ही देखून पाद्र पियो
ठेवताळाय खूब सारान बसून लोकांचे कश्ट आळी करतलो. आयच्या दिसाच्या वाचपान पळया आर्यगाराचे तो संकेत कोणाक म्हळ्यार आपले ओन एफर्ट्सान जेजू लागीं येवंकूच जायनातलो. स्वप्रयत्नान म्हज्या संत प्रयत्नान जेजू थंय येवंक असाध्य, नॉट एबल टू कम टू जिजस. कोणाची कुमक आसा ती कुमक आशिल्ल्यांचो संकेत. देखून हो संकेत थोडे ते तांकां जेजू लागीं येवंक जायना. आनी तूं स्पश्ट जाता की आर्यगाराक गूण जावंक जाय. ही वॉज अनेबल टू कम. जेजू लागीं येवंक जायना. ताचे कितले प्रयत्न केल्यारय ताका जायना. आर्यगाराचे इश्ट ताका जाय, 4 जण इश्ट. ते आयले, सोम्या शशीन ताका हाडलो, पाक्याचे नळे काडले, ताका वयतान देंवयलो. नळे काडले, ताणें घर उक्तें केलें, जेजूक देंवयलो. आज तुजे काळीज उक्तें जायचें. खल आडकळ आसा काडीचे काळजाची. तुवें ओपन पर्सन जायचें, जेजू लागीं येचें, तयाराय करचें. बरें हे कुमसार जायचें आनी तुजें काळीज उक्तें करचें, तुजें मन उक्तें करचें, तुजें जिवीत उक्तें करचें. तुजी आशा गूण जावची ती उक्तें करचें. जेजू लागीं तुवें येचें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. उजो हात उक्तो गेले वयर करया आमी. सोम्यान जेजू म्हजें काळीज उक्तें कर, म्हजें मन उक्तें कर. म्हाका तुजे लागीं येवंक जाय. 10 जाणांक तुजे लागीं हाडूंक जाय. 10 जाणांक तुजे लागीं हाडूंक जाय. कोणाकी 12 जाणांक हाडूंक जाय की भोव बरें. कोण 12 जाणांक हाडटा? 12 जाणांक कोण हाडटा? हाडा, तुमकां 12 बेसांव पडटात. 10 जाणां हाडल्यार 10 गरजांक तुमच्या देव पावता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. परवां फेस्ताक आमी 10 जाणांनी हाडिचे. हांव एक 25 जाणांक म्हण हाडटा हांव परवां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आतां आर्यगार पॅरालिसीस म्हणटा आमी. आमची पॅरालिसीस जालां. पॅरालिसीस म्हळ्यार आर मारल्या. असो संकेत थोड्या तरांची पथकां ती आर मारिल्ल्या बरी. थोडी कांय जायना, थोडी आर मारल्या बरी. खंयचे एक पथाक सांगा पळया. भुरग्यांचे पथाक सांगा पळया एक आर मारल्या बरी. एक सांगा पळया कोण हुशार आलो सांगा पळया. भुरग्यांक एक हार मारचे. बसल्या कडेन आलानातल्या बरी करचें. आतां पांय आलेनातल्या बरी करचें. वगेत धरून बसचें कालें. मोबायल खेळली ना बाई. व्हडल्या ताळ्यान म्हळें प्रेज द लॉर्ड. मोबायल पळय गी ह्या पथकांत भायर येवंक जावंकूच जायना. देखून तुमी तांकां पाद्र पियोच्या बापाच्या पांया लागीं हाडिचे. पाद्र पियो तांकां मोबायल सोडिचें करता. पाद्रीची कडेन सांगल्यार पाद्र पियोची 2 उतरां सांगून ताका मोबायलांतल्यान पयस करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. एडिक्शन, मोबायलाचें एडिक्शन. थोड्यांक वस्तू खाणूचे एडिक्शन. देखून हांवें तेरेस बाय लागीं विचारलें, तेरेस बाय तूं केदाळा वस्तूर खाणयता कित्याक तुका हें इतलो पयशे धाडटा तो बोमारता थंय जावन पुराय वस्तूर खाणयता की त्या शॉपांत हांव ह्या शॉपांत हांव असलें सेम सारी सेम. तोत्तू बॉर्डर, तोत्तू पावडर आनी तोत्तू पावडर तेंचो मेकअप खाल्या कितली. आतां आमकां खापुजिना वस्तू लोभ आसात की. आमचो फादर सुपिरियर आपले फादर रॉकी डॉक्टर म्हण ताका मस्तू लोभ आहात की. ताणें डॉक्टरेट केला. डॉक्टर आमचो रॉकी पाद्र्याक. लोभ सड्ड म्हळ्यार 2 लोभ, एक धवो एक काळो. मस्तू लोभ जाय की नाका तशें. देखून एडिक्शन आहात आमचे लागीं. एडिक्शन वस्तूर खाणूचें. हांव विचारलें कोणाला कित्याक तूं इतले वस्तूर खाणयताय गी म्हणून. ते म्हणाले ना फादर म्हजें एकलें फ्रेंड शोभा सांगता गेल्यार मात्र हांवें वस्तूर खाणूचें नातलें ना. शोभा सांगता मागता आणिता सांगता सुनीता सांगता वाणिता सांगता ना वस्तूर खाणो म्हण ना. कोणा सांगता ये बा शोभा ये बा वस्तूर खाणें बा. कळ्ळें पळय. कळ्ळें की तशेंच. आतां पेग्ग मारचें. आमचो कोण प्रका हे पेग्ग मारता. प्रकार कोणा सांगता पेग्ग मारचो. डॉल्फी सांगता पेग्ग मारना. सिप्री सांगता पेग्ग मारना. जेरी सांगता पेग्ग मारना. विटी सांगता पेग्ग मारना. कोणा सांगता पेग्ग मारता सांगा पळया. ताचो चड्डी दोस्त कोण ताच्या लागीं मात ताच्या सांगता एक पेग्ग मारता. कळ्ळें गी. कोण ना सांगता ना. देखून आतां ताणें एडिक्शनांतल्यान भायर येचें जाल्यार कोणा तावन मेकळें द्यायचें शोभातावन. आनी हाणें
आनी कोण येता हांव न्हू त्या एका फ्रेंडात हांव मेकळ्यान जायचे मागीर तूं सोडटाय ते मेकळ्यान करतालो कोण सोडूंक जाता ताका त्या इश्टाक कोण मेकळ्यान करता कोण आं जेजू मागीर थोड्यांक पळय सकाळी तो संजय मुसोर पियेचें म्हणना एडिक्शन ना 5 वर आयली म्हणटना सुरू जालें पिशें या 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 बार कार कार बार कारार बसून बाराक या मागीर कारबार घरा येवन कार आनी बार ओट्टूक कारार बसून बाराक गेल्यार घरा बैले कडेन कार बार दोनी ओट्टूक मागीर कार कार म्हळ्यार पांयांत कोटकलो का 2 सद्दां कार बार जड जाता तो देखून बैलेक एक थापूड नाडू करचो आतां पळया देखून जी न्ही डॉमिनेट करता हें एडिक्शन ताची जिणी हें बारी ताच्या प्रयत्न सोडूंक जायना देखून सोमयाती ताणी येजे ताका कुमोग जाय ती कुमोग दिवंक तूं तयार आसाय गी ताका हाडूंक जेजू आजोत्तू दिता त्या 4 जाणां इश्टांक ताणी हाडलें म्हणटा वयर चडलें म्हणटा कश्टांचें केलें पळय फाक्यार वयर सोडून तुमी देवय आपणें कितले कश्ट या मेल्ल्या मोड्या बरी आसल्याक वयर व्हरून देवोंचे पळय फाक्या वयर सोडय आपणें एका पिडेस्ता कारा बसोवंक आस्पत्रे व्हरूंक कितले कश्टात हाका कारार घालून हाडलो पळय तांणी आपणे आमी हरयेकले ह्या आरिगाराच्या इश्टा बरी जाय जे म्हणून पाद्रे पियो उलो दिता पाद्रे पियो उलो दिता ताची जिणी वासा पळया तुमी पातक्यांच्या परिपणाक मागा आनी तांकां परतने खातीर तुमी वावरा म्हूण सांगता की तांगे पळया ह्या 4 इश्टां बरी तुमी जाया जायना जाल्यार येद्दोळ केल्लें खालें तुमी येद्दोळ केल्लें खालें घेवन विचारता देखून फेस्ताक एकलो येवं दी येवच्या फेस्ताक तो ताची आरीची पिरा एडिक्शन गूण जाता की ना पळय परवां फेस्ताक तुमी एक 4 जाणां काडा तुमच्या सैऱ्यांक नेक्स्ट फेस्ताच्या झाडा पळया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जायते फावटी आमी येर फातकान शिरकाल्या वेळार आमी कालें करता आमी ते ट्रॅप्ड इन सीन जाल्या वेळार आमी कालें करता आमी तांचें जजमेंट करता जडती करता पयस दोळे गुंडावन पळयता आनी आमी आमच्या पांयांक बूत सांगता पांयांक बूत सांगचें म्हळ्यार पयस लावन धांवता ताका जेजू लागीं हाडिना ता फातक्यात हांव मुक्त करूंक पळयना देखून नीज मोग म्हळ्यार क्रिश्चन चॅरिटी म्हळ्यार ताका जाय जाल्लें कितें तें ताच्या पातकांत ताणें जैत व्हरूंक जाय जाल्लें तें दॅट मिन्स टू ओवरकम ही सीन ताका पातकांत जैत जोडूंक जाय जाल्लें तें तुवें दिचें कालें तें दिचें तुवें इल्लें कावन्सिलींग थंय हांवें आयकलें फादर आमचो रिची फादराबू सकाळी तो संजय मुसोर बसता म्हणून कावन्सिलिंगाक ताचे सरशीन तुमी हाडिचे कावन्सिलींग हाडिचे एक दुसरें आयकाचें लिसन लिसनींग हियर लिसन आयकाचें ताणें सांगतना आयकाचें गमान दिवंक तशें गी मा अशें मा म्हणून आमी उलयचे ताचे कडेन अशें गेल्यार समान जाता म्हणून दुसरें तिसरें ताच्या गरजांत हांव आसा म्हूण दाखयचें हे 3 तरांनी सान पाद्रो पियो सांगता एक पयलें खालें म्हळ्यार ताका कावन्सिलींग करचें आमी आवय बापायनी भुरग्यांक म्हणून पाद्रे पियो सांगता दुसरें पाद्रे पियो सांगता ताका आयकाचें म्हूण लिसन टू दॅम म्हणटा तो पाद्रे पियो आयका ascoltate più per questa persone ascoltate म्हळ्यार आयका म्हूण सांगता तो तिसरें काल सांगता म्हळ्यार तूं आसाय म्हूण ताका बोगाचें खंय तितलें तुवें करीचें खंय ताचेर दोळे गुंडावन तिशीन गेल्यार तें ताका जायना तूं कशें ट्रीट करताय मगाच्या भावा भयणी एका पातक्याक सांपडल्या थंय एका एडिक्शनाक सांपडल्या थंय तूं ताका कितलें कालें करताय ताचेर दोळे गुंडयताय पळयताय आनी तितल्यान चलताय गी ताचे पातकाचेर थंय जिखोवंक ताका बरवसो नातल्यार तो बरवसो तूं दिताय गी हांवें फादर रिचीन आनी फादर रॉकीन केल्लें म्हूण दिसता ह्या नोवेनाचे थिम्स एका दिसा एक थीम म्हाका मस्त लायक जाल्लो म्हाका दिल्लो थीम पातकान बुडोवन निराशा जाल्ल्याक बरवशाचें किरण जावंक आमी आतेर जावया म्हणून पळया तसो थीम पळया खोलो आपूर बायसो म्हाका वाचताना परतावन खाळसान बरोवन आयलें
तूं ताच्या बरवशाचें कीर जा. ह्या पातकान पडलां पियोवण्यांत, खबरो उलोवच्यांत, आनी कितें एडिक्शनांत, मोबायलांत, शॉपिंगांत, पियोवण्यांत सांपडलां. म्हाका भायर येवंक जायना, बरोसो ना, बरो जाता म्हणलो. अशें तूं मरता कोण ना, लिवार जावन, रिणार पडोवन, वस्तूर काडून रिणार पडता कोण ना, बरवसो ना म्हाका. त्या वेळार तूं बरवशाचें कीर जा. हांव आसां, जेजू गूण करता. या, हांव तुका सोण घाल्लां म्हणून तूं बरवशाचें कीर जाताय गी. खोल बरो थीम पळया सांब पेद्रूच्या फेस्ताक. सांब पेद्रू न्हू एक म्हळ्यार खालें म्हळ्यार पेद्रू म्हळ्यार द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, द ग्रांदे दोनो. ग्रांदे दोनो, दोनो म्हळ्यार गिफ्ट. द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कॅन गिव टू अदर इज द गिफ्ट ऑफ होप म्हणालो तो. तुवें हेरांक दिवची अतिवर्ती खाणीक म्हळ्यार बरवशाची खाणीक, आनी एकल्या बरवसो दिवचें. देखून फात खात हांव न्हू ह्या सवयेत हांव न्हू बिईंग देर फॉर देम टू टर्न देम फुल्ली टू द लॉर्ड. टर्न देम फुल्ली टू द लॉर्ड. तांणी सोमयताय संपूर्ण गोवंक तूं ताका एक आदार दशी जाल्यार तूं देवाच्या हातांत भांगाराचें एक हातेर म्हणून भांगाराचें हातेर देखून म्हणटा पाद्र पियो. आज नियाळ कर एका व्यक्तीन पातकान संपडल्या वेळार बरो जाता म्हणलो बरवचो ना, बरो जाता म्हणलो बरवचो ना ताका. त्या पातकांत जैत व्हरूंक तूं कितें करताय ताका कसो आदेर जाताय, सोम्याच्या हातेर कसो जाताय. पाद्र पियो खुमसारांत देवाचें बोक्सारेचें हातेर जाल्ल्या बरी तूं जाताय गी. एक हातोर गेल्या, उजो हातोर गेल्या, सोम्या पातकान पडुल्यांक, कठीण पातकान पडुल्यांक, एडिक्शनान पडुल्यांक, लाभदोडेंत आसल्यांक, बरोसो सोंडिल्यांक हांव पातकांचेर जिखोवंक, तांणी पातकांचेर जिखोवंक हांव एक हातेर जातां, बरवशाचें कीन जातां, तांकां बरवसो दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मागण्यांत तुका सरेंडर कर देवाक. तुज्या हातांत जावन, तुज्या हातांत, सोम्यान तुज्या हातांत हांव एक हातेर जातां येरांक बरवसो हाडूंक. तुज्या हातांत हांव एक हातेर जातां. सोम्या म्हज्या काळजान तुजो नीज मोग घाल. तांच्या इतल्याक बरें जावंक जायनातल्यान थंय हांवें म्हज्या तांकी प्रमाणे तांकां कुमो करूंक, तांची बरी जावची आशा पूर्ण करूंक म्हाका तूं बद्द कर. सोम्या म्हजी काकूट कर. म्हाका बरवशाचें कीर्न करन परचोडोवंक म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या शेजारा, म्हज्या भुरग्यांत, पाद्री पियोच्या पुण्यक्षेत्रांत बरवशाचें कीर्न म्हाका कर. आमेन. सतमंतां देव बापाक, सरपद्योदरा बापाक, सर्गाणी संवसाराच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्या तो पवित्र गर्भे संपावलो, आमकां निमतान जल्मालो, पोंसुलेत गादाणें कसले ताका फुसा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेतिलो, तो मेल्यांचो परतून जिवान जालो, त्या मेल्यांचो परतून जिवान जालो, सर्गाक सोडलो, तो बरें तुज्या अवद्याक बसला, जिवांनी मेल्यांची जप्ती करून घेतालो. सतमंतां पवित्र कथोलीक पवित्र भक्तांचो एकठांय पातकांचें भक्तांनी पुरुशें जिवानपण सत्याचें जिवीत. आमेन. सोम्याची बरवसो दवरून पातयेनी दवरून आमची सर्त सेवा ताका समर्पीत करया. आख्खे पवी सभे खातीर मागुया. मोगळा बापा, जशें सर्गी भाग्यवंत तीनदादी कुटुंबां आत्म्या आनी सतान चलता, तशें संवसारी पवी सभा म्हणलें हें कुटुंबां तुवें मागलेलें आनी तुज्या भक्तांच्या कर्या भावार्था आनी साली वरवीं तिरासनेन वाडय आनी तुज्या पाकटेचे सावळेंत लिपय म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या संवसारी कुटुंबा पासून मागोवया. बापा, हर एक कुटुंबा तुजें नांव घेता. देव जावन आसा मोग म्हणलें हें सत कुटुंबाच्या सांद्यांनी जाणा जावंक कुटुंबांत मागण्यान आयतार सोंताक येवकरिस्ताक तशें कुमसाराक पयलो स्थान दिवंक समजोनी दी. आमच्या कुटुंबाच्या भोंवती तुज्या उज्या सोपागोर उबारन सांबाळून व्हर म्हूण मागता.
बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या युवजनां आनी भुरग्यां खातीर मागोया. आमचे युवजन आनी भुरगीं तुज्या उतरांच्या प्रेरणा वरवीं सर तरांच्या वायटा विरोध झुजोवंक कृपा दी. मागण्याक तशें वडिलांक पयलो स्नान मान दिवंक, तशेंच आपणाती आसलेल्या देण्या आनी तालेता वरवीं सर्गी बापाक महिमा धाडूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी सक्तीन भर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. वाट चुकल्या कुटुंबा खातीर मागोया. मागणे रजार नासतना नास्तिकपणांत जियोवच्या, तशेंच माटमत्रांक पितीसपणाक वळख जाल्ल्या इगर्जमातेक आनी मोरये मायेक तिरस्कार करच्या सर कुटुंबाच्या सद्यांचो भावार्थ तीर कर. आनी निर्गाती दुर्बळी आर्थीक अडचणेंत आसलेल्या कुटुंबाक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. फ्रांसिस्कान प्रादी खातीर मागोया. फ्रांसिस्कान वर्दींच्या प्रादिनी तशें धर्मिकांनी तांच्या सेराफीक संता फ्रांसीस आसिसी आनी सापाद्रे पियो बरी समर्पीत जिणी जिवंक मोगान एकवटान धैर्यान उर्बेन आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन क्रिस्ताक परगट करच्या कामांत निरंतरी वावरूंक तुजे बोळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या बापा, ही ते साव आमी तुका भेटयल्यान पाद्रिपेच्या विनवणेन आमी मागिल्लें सर आमकां दी आनी आमची जिणी नंदन कर म्हूण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिपाक. मोगाच्या बाबईन हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक म्हणटा आसलें जावं म्हण मागात. बापा
तुज्या सेवका सांपियो सो उडास काडून आमी दानां तुका भेटयता ती तूं मानून घे आनी तुज्या महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरून पावो या आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेश्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशामी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या संत भक्तां सवें तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्या देणांचो मुकुट तुज्या भक्ता सांपियोचे जिणेद्वारे तूं आमकां एक आदार्श दिताय. ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय. तुजे कृपेचे मजतीन आमकां तूं तुज्या भाव भयणी थंय एकवटायताय. अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावंक ताच्या महिमेवन आमकां वांटो मेळटा. देखून सगळ्या देवदूतां आनी संत भक्तां संगती विश्वासान आनी व्हड मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन एकाच ताळ्यान गायता. Serves por tu Sergani sonsar Pola tuja महिमा Musegi tu ca cei Serves por acela vieta ta ca cei Musegi tu ca cei बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरून सचुंबेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वरवतलें हें म्हज्या उडासाक करा. बावडता सो गूट परगटुया. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो ही सोडोवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुन्हा जॉनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता ओंकार मरे देवाचे मये सांगती भाग्यम दंदूत आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असे सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनी आनी सम क्लारा बरोबर सश्टाचे सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी माय मगाव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडूनची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थना दीत घेवन म्हणया आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या शिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतले आमकां निवार दायकुणी जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवश्यान नतरेतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक रासोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडत्याचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराची पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराची पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती तिच्या जेवणाक पयलीं आमी सर सुभागी सोम्या तुवें मिशन दिवचें म्हाका फोना तुमच्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्म्याची जतन ये तू ये काळजात आत्म्याची जतन प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सासनीक जिविताच्या काळान तुवें आमकां दादोशी केलाय. सांपियोच्या आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थी सेवेदोरी आमी तुका महिमा दिवंक, आमच्या भाव भयणीच्या सेवेंत जिवान सारूंक आनी हेरांक तुजे सरशीन हाडून नितळ करूंक हांवें बरवशाचें कीन जावंक कृपा दी म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. ओगलाव सावन जेजू कन्या मोरयेक आतां आनी सदां. सांपियोती म्हज्या मोगाच्या भक्तिकानो, देव बरें सांग तुमकां हांव मागतां. एक फावटी सान फ्रांसा कडेन ब्रदर मस्सेयो म्हणल्यार एक सवाल विचारलें, वाय आफ्टर यू? कित्याक तुज्या फाटल्यान इतलो लोक धांवून येता, इतली सोबाय ना तुका, जाल्यार तुज्या फाटल्यान मस्त लोक हारे येता. कित्याक? ताका सान फ्रांसाक सांगलें, द लॉर्ड हू नोज वॉट इज गूड एंड इवल हॅज चोजन मी ए फूल टू शो युअर ग्रेटर ग्लोरी. तुजी वरची कृपा लोकांक प्रसारूंक म्हाका ताणें विंसलां म्हूण. आज हांगासर आसा आमचो फादर डॉल्फी. सेम क्वेश्चन आय कॅन आस्क, वाय आफ्टर यू? कित्याक इतलो लोक भक्ती तुज्या फाटल्यान धांवून येतात. पवित्र आत्म्याचे सक्तेन, त्याच पवित्र देवाच्या उतराचे सक्तेन त्या देवाचे उतार तो परगट करता आनी त्या जाल्ल्या वरवीं आज इतलो लोक ताच्या फाटल्यान आसा. आज हांगासर ह्या 25 दिसाचें पाद्र पियोच्या नव्याच्या मिसाच्या बलिदान येवन आराधन आनी नव्यान कंडक्ट करन आमकां देवा सुतांनी संदेश दिला. सोरां दवरूंक पेटो हाडलो, पेट्याक सोर नेल्यार वडना, पूण तुमच्या काळजांत आशिल्ल्या पाद्र पियोक आनी त्या वर्त्या विस्वासाक कोणाक सोर सोडिनाकात म्हूण ताणें सांगलें. कोण आसतात गे तांकां पाद्र पियोची कृपा लागल्या म्हूण ताणें सांगलें. हांव मस्तो आसलो ताणें जन्म दितना. पाद्रची कृपा लागल्या लाभल्या आमकां सगळ्यांक सुमेस्तांक. तोच बरो देव कितें बरें काम आमचे फादर डॉल्फी सरो थंय सुरू केलां गे, तें पोंता पावोवन दी. आनीक चड आनी चड भक्तिकांक, बऱ्या आत्म्यांक, बऱ्या मनशांक देवा सरशी हाडून दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. फादर डॉल्फीन हांगासर पाद्रे पियोचें एक नोवेन आनी एक भक्त सोडयल्या. तातूंत तशेंच आमी जाणा हें कॉपेल बांदूंक, डिवायन मर्सी सेंटर थंय बांदूंक तांणी मस्त कुमक मिनत घेतल्या. तसो देव तांकां आशिर्वाद घालून दी. तशेंच हांव आज देव बरें कर म्हणटा. 6 बाटल्यो केल्ल्या आमचे सर कापुचीन फ्रात भावांक देवाची बेसांवां सांपियो मुखार तांचे वयर मागता. आमकां आज बरें आज संगीत वदकसून दिला. आमच्या पाद्रे पियो क्वायर ग्रुपान मानेस्त जो आनी ताच्या पंगडान पयसतावन थंय आयल्यांत. आयतर दीस जाल्यार आज हांगासर येवन आमकां समेस्तांक मागूंक तांणी कुमक केला. देवाचें आशिर्वाद पाद्रे पियो मुखार तुमचेर हांव मागतां. हांगासर आसा आमची दोगां भुरगीं आलता भुरगीं योहान आनी कियारा. थंय भक्तीन हांगा आल्ताराची सेवा केल्या. तांचेर देवाचे आशिर्वाद मागता आनी तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. मस्त जाणा तुमी येया सांपियो मुखार देवाक अर्गां पटया. देव बरें करूं. सर्वेश्वर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. सर्वेश्वर आपल्या मुखामणाचो प्रकाश तुमचेर फंकों आनी तुमची दया करूं. सर्वेश्वर तुमी सांपियोचेर दवरली भक्त मांडून घेवं, तुमची मागणी फळादी करूं, तुमचें जिवान नंदन करूं. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. मोगेचे भाव भयणीनो, आयज मुद्दम जावन आसा श्रीमती रुबी सिक्वेरा स्वित्झर्लंडान ती आसा. तिचे खातीर आमी मागया तिची भलायकी सांपियोच्या वर्त्या नांवांत आनी मजतीन जायती बरी जावन दी म्हूण आमचें मागणें जावं दी. आज तुमी आयिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं. मोगेचे न्हू पाद्रे पियोच्या मानान आनी थोडे जाणांक आपण हाडी जाय म्हूण फादर डॉल्फीन आज सांगता आसतना
खंडीत जावन पाद्री पिओ वर्त्या तरान आश्चर्या करचो हर एक लगे ताची आश्चर्या पाव जावच्या खातीर देवा लागीं आमी मागया हर एक लागीं तुमकां भोव अपुरबायची रात मागता. ज्ञान केलो तुका संतिफिकार तुझी जिणी जाली पवित्रता आराधन केलोय तुवें कुर्सा सोमिस्ते जिवे जाले ताचे गाय तुझी कुडी आराधन केलोय तुवें कुर्सा सोमिस्ते जिवे जाले ताचे गाय तुझी कुडी वागेवोन पियो पाद्री पियो रस्तारा खर्सिल्लो ओडोत्मो सिरेंगार करो तूं पिडेस लागसो मजदार दयाळ आमा पाप्याचो वागेवोन पियो पाद्री पियो रस्तारा खर्सिल्लो ओडोत्मो सिरेंगार करो तूं पिडेस लागसो मजदार दयाळ आमा पाप्याचो पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दी बघेवन कुर्साचे कुरवेन